खूबशे बरे बरे जे महान हस्ती आहा तेंच्यांनी ट्रॅव्हल केले आणि आयज सरकार दाबोलीम एअरपोर्टाचे अस्तित्व काबार करपाक उठला। कित्याक ते आमकां खबर ना, कित्याक मोपा जेन्ना येवपाचो आसलो तेन्ना आमकां हेंच्यांनी सांगलेलें की दाबोलीम एअरपोर्टाक कांयच जावचें ना म्हणून, दाबोलीम एअरपोर्ट आसा तसो उरतलो म्हणून। पूण आयज खंय ना खंय तरी एक एक फ्लायट जे शिफ्ट जाता हेतून एक संकेत येता की दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा कसो। हांव आमचे जे मुरगांवचे आमदार आहात, मुरगांव तालुकाचे जे आमदार आहा, मुरगांवचो आमदार बाब संकल्प आमोणकर, वास्कोचो आमदार दाजी साळकर, दाबोलेचो आमदार मोविन गुदिनो आणि कुट्टाळचो आमदार बाब आंतोन वाज हांकां विचारपाक सोदता, आयज तुमी ह्या इशूचेर ह्या मुद्द्याचेर वगी कित्याक आहात ते सांगा आमकां। कित्याक बंद जातलो दाबोलीम एअरपोर्ट तो फोटो नाका आमकां। मोविन गुदिनो परत परत म्हणटा दाबोलीम बंद जावचो ना, पूण आयज आमकां जाल्यार अशें दिसून येता की दाबोलीम बंद जावपाचो आहा गो। अरे फ्लायटाच ना जाल्यार थंय टॅक्सी चलयतले, जे टुरिस्ट टॅक्सी आहा ते एअरपोर्टाचेर चलयतले तुमी कितें रे? अरे म्हाका एक सांग, तुमी कित्याक फटींग उलयता? सत्य परिस्थिती सांगा मरे आमकां। हा पयर एका मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला गोंयान आतां खंय तिसरो एअरपोर्ट जावो खंय। अरे आसा तो तुमकां सांबाळपाक जायना आणि तिसरो एअरपोर्ट आनी खंयचो बांदतले रे? तिसरो एअरपोर्ट बांदून आनीक जंगलां काबार करपाची आहा, सत्यानाश करपाचे आहा, आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर सांबाळा मरे। अरे आयज तुमी आयज आमच्या सावथाच्या लोकांचे म्हाका पडला, आयज तुमी कित्याक वगी आहा? आयज आमी कित्याक वगी रावल्या हांकां? MP इलेक्शन लागीं येता, आयज ह्या टायमाचेर हांकां विचारपाची गरज आसा, नाल्यार सांगा हांकां ह्या इलेक्शनाक आमी वोट मारचे ना म्हणून तुमकां। अक्षरशः आमकां फटयले हेंच्यांनी आयज 2-2, 3-3 वरां ट्रॅव्हल करून तेवटेन वचपाचे। आमी मोपा तुमी हाडलो तर हाडलो, आमी म्हणटा कितें सांग, दाबोलीम बंद करूं नाका। अरे लोकांचे पोट आहा मरे तेचेर, कितले टॅक्सीकार जगता मरे, कितले धंदेकार जगता मरे। हा बाकीचे इतले सराउंडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप झालेले आहा, तो एअरपोर्ट बंद करून कितें सिद्ध करपाक सोदता? म्हाजो जाल्यार एकूच डिमांड, आयज जर सपोज दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद जाता जाल्यार ह्या सरकाराक उडोवपाची गरज आसा। ह्या फावटी आमी ह्या सरकारांची जी पार्टी आहा BJP हेका आमी वोट मारचे ना दाबोलीम बंद जाता जाल्यार। सगळ्यांत पयलीं हांव एक गजाल विचारूंक सोदता मिस्टर प्रमोद सावंताक की मोदी की गॅरंटी, आता मोदी की गॅरंटी साऊथ गोवा को नो एंट्री म्हणल्यार टुरिजमांतल्या डिक्शनरींतल्यान साऊथ गोवा कंप्लिटली काडून उडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसाच। कित्याक लागून केल्लो आसाच, कारण कितें आसात हे सगळे सरकार सांगपाची गरज आसा। कित्याक जेन्ना दाबोली एअरपोर्ट गेलो ताज्या नंतर दाबोली एअरपोर्ट जर गेलो जाल्यार तेज्या नेबरींग जी हॉटेलां आसा त्या हॉटेलांचो बिझनेस कंप्लिटली झिरो जालो। आणि जरी तर हॉटेलांचो बिझनेस झिरो जालो जाल्यार तातूंत जे कोण टॅक्सीवाले आसा, टॅक्सीकार आसा, त्यांचोय बिझनेस कंप्लिटली झिरो जालो। आता त्यांच्यानी जी गजाल त्यांच्यानी कोविडा टायमार केली, काही लोकांक आपले इन्स्टॉलमेंट भरपाक पयशे नाशिल्ले, मागीर गाडयो विकच्यो पडल्यो। आता तीच गजाल जर आता फ्लायट जे हांगासरले थंय शिफ्ट जावपाक लागले, मोपा जावपाक लागले, जाल्यार मागीर दाबोली एअरपोर्टार कोण येतलो? दुसरी गजाल, जरी तर हांगा फ्लायटीच येना जाल्यार तिसरो एअरपोर्ट कोणाक तो? तिसरो एअरपोर्ट कोणाक? म्हाका दिसता ढवळेकरान स्टेटमेंट दिलो आनी एक एअरपोर्टाची गरज आहा म्हणून। अरे हांगासरली थंय शिफ्ट जाता म्हणजे हेतून क्लियर आसा ते लोकांचे साऊथ गोवा लोकांचेर खेळटा। आयज टुरिजम तर काबार जालो साऊथ गोवा, जाल्यार साऊथ गोवाक आनी दुसरो इन्कम म्हणटा तो जनरेट जावचो ना। कित्याक साऊथ गोवा दोन गजालीचेर डिपेंड आशिल्ले, एक टुरिजम, दुसरे मायनिंग काबार, आता टुरिजम काबार। म्हणजे सगळे लोक जे आसा पळय रस्त्यार, आनी मागीर धर्माच्या नांवान पॉलिटिक्स खेळा। आमकां हो धर्म वाटोवपाक जाय, तो धर्म वाटोवपाक जाय, ह्या नांवाचेर तुमी पॉलिटिक्स खेळा। कित्याक फायनली कितें आहा, पोटाक लागून आमी काम करूं नाका। आज व्हेरी सॅड स्टेट आसा आनी जितल्या साऊथ गोवा जे टुरिजमाचे हेतून लायनीचेर आसा, तुमी म्हणशे की आपली शॉपां जी चलता पळय थंयसर हॉटेलाच्या लायनीन, इट इज बिकॉज ऑफ टुरिजम, इट इज बिकॉज ऑफ टुरिजम। आनी जेन्ना कोणी टुरिस्ट येवपाक सोदतलो तो पयस ट्रॅव्हल करपाक सोदतना तेजे डेस्टिनेशन जे आहा पळय, नेक्स्ट डेस्टिनेशन व्हेरी क्लोज आयडेंटिफाय करता। आमीच पळया जेन्ना आमी भायरसून टिकेट बूक करता तेन्ना आमकां दाबोली काय मोपा लागीं खंयचो आहा तेजे प्रमाणे आमी टिकेट बूक करता। सिमिलरली टुरिस्टूय तसोच करतले, कित्याक आमकां मागीर ट्रॅव्हल जो आपल्या घरा कडेन पावपाक लागून ट्रॅव्हल जो आसता पळय तो मिनिमम ट्रॅव्हल आसपाक जाय अशें आमी कन्सिडर करता आनी मागीर आमी टिकेटी बूक करता। तशेंच टुरिस्ट सुद्दां फुडें नियरेस्ट जो एअरपोर्ट आसा
ज्या जाग्याचेर वचपाक जाय ताका लागून ते बूक करतले. आनी आतां जेन्ना दाबोली जेन्ना कमी जायत वयता तेन्ना मागीर कितें करपाचें? तेन्ना मागीर कंप्लिटली डिझास्टर. म्हाका अशें एज्युम करपाचें परिस्थिती हाडलेली आहा सरकारान की जेन्ना हो वास्को जो मुर्मुगांव तालुका फूल कोळशान भरलेलो आहा आनी आज अशें दिसूं येता ज्या भाशेन कोळशाचो जो इंटेक जो आहा पळय क्लियरली वाडयत आसा सरकार. पोल्युशन कंट्रोल ना. तेन्ना जेन्ना पोल्युशन चड तेन्ना ट्युरिजम कमी, तेन्ना आनी लोक येवपाचे ना. सो म्हाका दिसता हो मुर्मुगांव तालुका जो आहा पळय फूल कोळशाचो हब करपाचो हो सरकारान कंप्लीट आपल्या मनान धरलेलो आसा. सो रिक्वेस्टिंग ऑल गोवन्स, प्लीज बी अवेअर ऑफ वॉट इज हॅपनिंग in the name of development, in the name of tourism. Thank you so much. तर आम्हाला कोणी सांगलं तुमकां की एअरपोर्ट बंद जावपाचो वगैरे? आता म्हाका एक सांग, सिंपल कॅल्क्युलेशन आसा. जेन्ना फ्लायटीचे बद्दल आयलें की बाबा फ्लायट हांगासरल्यान शिफ्ट मोपा जावपाचें आसा म्हणून थंयसर, आतां म्हाका एक सांग, फ्लायटीच तर देंवचो ना जाल्यार एअरपोर्ट कित्याक तो? क्रिकेट खेळपाक काय फुटबॉल खेळपाक काय टुर्नामेंट काय ती आमचे कितें रिसंटली जाल्या पळय नॅशनल गेम्स, ते नॅशनल गेम्स करपाचे आहा थंयसर. प्लेन देंवचो ना जाल्यार एअरपोर्ट कित्याक रे तो? नमस्कार. एक म्हळ्यार स्पायस जेटीचो आज जेन्ना तांच्यांनी सांगलें की मोपा एअरपोर्टाचेर तांकां वचपाक जाय म्हणून, जेन्ना एअरपोर्ट सुरू जालो डिसेंबर 11, 2021 मरे, तेन्ना गोंयच्या लोकांनी कन्सर्न रेज केले की दाबोळे एअरपोर्टाचें कशें कितें काय म्हणून. तेन्ना सरकारान आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान भायर येवन स्टेटमेंट दिल्लो की दाबोळे चालू उरतलो, ताज्या बरोबर मोपा जसो चालू आसा तसो दाबोळे उरतलो म्हणून. पण तदनंतर सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितें केलें तर फोर्सिबली सगळी प्लेनां थंयसर दाबोळे हांगा मोपा थंयसर लँडींग करपाक लायली. फाटल्या काही दिसांनी मोपा एअरपोर्टाचेर जी प्लेन्स लँड करता नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल, तांगेले चार्जीस पळय, लँडींग चार्जीस आनी डॉकिंग चार्जीस, इट वॉज व्हेरी हाय. तदनंतर जे एअरलायन चलयतात तांच्यांनी आपली पसंती दाखयली दाबोलीम एअरपोर्ट, तरी पूण सरकार कितें करता, तांकां जबरदस्ती मोपा एअरपोर्टाचेर व्हरता. जशें रामान म्हळें तशें एअरपोर्ट हो अतिशय इम्पॉर्टंट आसा, स्पेशली दाबोलीम. आनी सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा अशें डिफरन्शिएशन न जाता ताजो जो बिझनस जो आसा तो बिझनसाक एफेक्ट जातलो. आनी कित्याक एफेक्ट जातलो? जेन्ना सावथ गोवान इतल्या प्रमाणान टॅक्सी ऑपरेटर आसा, तांचो म्हाका दिसता कळ जो आसा पळय तो कशाय पद्दतीन हो एअरपोर्ट काबार करून टॅक्सीवाल्यांक सोंपोवपाचो प्लान आसा अशें म्हाका दिसता. आज जेन्ना टॅक्सीवाले जर गोंयचे, ते नॉर्थ गोंयचे जावं सावथ गोवाचे जावं, ते जर सोंपले, खऱ्या अर्थान गोवा जर कोणी सुरवात केलो बिझनसमॅन म्हणून कोण जर पयलीं गोंयचे आशिल्ले न्ही जाल्यार ते टॅक्सीकार आपल्या पांयार उबो रावले आनी तांच्यांनी गोंयाक फुडें येलो. आनी आज सरकाराची मनधारणा आनी अशी मनस्थिती आसा, हे टॅक्सीवाल्यांक ओला उबर हाडून तांकां थंयसर एम्प्लॉई कशें करून दवरूंक सोदता. म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा. लक्षांत दवरा, थंयसर फ्लायट्स येना, एअरपोर्ट बंद पडटलो, म्हाका कांयच फरक पडचो ना अशें गोंयकारांनी चिंतचें न्हय. तर एक एअरपोर्ट बंद पडल्यार टॅक्सीचो बिझनस ठप्प जातलो. सावथ गोवाक जितले टुरिस्ट येता तितले कमी जातले, बंद जातले. आज नॉर्थ गोवा फ्लरिश जाता म्हणून म्हज्या सावथ गोवाच्या लोकांची म्हाका चिंता ना अशें ना. आमकां चिंता आसा कारण आमी गोंयकार, आमी दोशी सायडींनी चिंतता, आमच्या गोंया बाबतींत चिंतता. म्हाका दिसता गोंयकारांनी आज विचार करपाची गरज आसा. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा हें सेंट्रलाक आसूं किंवा गोंयान आसूं, हांच्यांनी फक्त एकमेव प्लॅन्स एंड प्रोग्राम थारिल्लो आसा गोंयच्या लोकांक, बारीक समाजाच्या लोकांक सोंपोवपाचें. आनी म्हाका दिसता इलेक्शन टायम हॅज कम. यू गायज आर स्मार्ट इनफ टू टेक द डिसिजन. आनी म्हाका दिसता नो वन शूड वोट BJP अगेन. थँक यू व्हेरी मच. शंकर, जशें आमी पळयता
की फ्लायट्स दाबोलीच्यान मोपा शिफ्ट जाता, पूण अशें आयकोंक येता की जे फ्लायट्स कंपनी जे ओन करता तांकां कंपनीक गोंया सारकेल्या हितून बिझनस चड मेळना म्हणून ते दोन एअरपोर्टांचेर एफोर्ड करूं शकना स्टाफ आनी सगळे, सो ते खंयच्या एका एअरपोर्टार शिफ्ट करता. सो सगळे जाण मोपा प्रिफर करता कित्याक सगळे फ्लायट्स थंय डायवर्ट जाता म्हणून. सो तेचेर तुमकां कितें म्हणपाक जाय? पळय आतां जर कंपनीचे जे फ्लायट्स आहा न्हू ते जर बिझनस एफोर्ड करूंक जायना म्हणटा ते आपूण, म्हाका एक सांग मागीर जे लोक डिपेंड आहा तेंच्यांनी कितें करपाचें? हो विचार कोणी करपाक जाय? ही मध्यस्थी कोणी करपाक जाय? ही मध्यस्थी रुलींग गव्हर्मेंटान करपाक जाय मरे. ही मध्यस्थी आयज एक्चुअली जे ऑपोजिशन आहा न्हू, जे ऑपोजिशनान हेचेर उलोवपाक जाय, ऑपोजिशनाचो आवाज येना आमकां. ऑपोजिशन वगी बसलेल्या ह्या प्रश्नांचेर आनी हो प्रश्न ऑपोजिशनान विचारपाक जाय. आयज खऱ्या अर्थान ऑपोजिशन जे आहा ते काबार जाल्लेले आसा आनी आमी जे एक्टिविस्ट पॉयंट रेज करता हेचेर सरकार म्हणटा कितें सांग, हे बेश्टे बॉब मारता म्हणून आमकां नाका टॅग दिता. कितें रे आयज हो जेन्युइन इशू. आमी फक्त एकूच प्रश्न विचारला, दाबोलीम एअरपोर्टा वयली फ्लायटां एक एक करून कित्याक तुमी शिफ्ट करपाक उठले आनी शिफ्ट करून करून जेन्ना थंय फ्लायट येवची ना तेन्ना थंयसर मागीर तुमी कितें करतले? तो बंद करतले जाल्यार आमकां सांगा. आमकां जाल्यार दिसता दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावपाच्या वाटेचेर आसा. जर फ्लायटांक जर सपोज ते कॉस्ट जर बेर जायना सपोज न्हू जाल्यार आमच्या लोकांनी कितें करपाचो हो प्रश्न हांव सरकाराक विचारता. आमच्या टॅक्सीकारांनी कितें करपाचें? जेंच्यांनी शॉपां घातले थंय लोकांनी सरावंडींग जे लोक रावता ते बिझनस करता, बारीक बारीक बिझनस हेचेर डिपेंड आहा, तेंच्यांनी कितें करपाचें? आमचो टुरिझम काबार जातलो. साऊथ गोवा फुल्ली डिपेंड आहा दाबोलीम एअरपोर्टाचेर. कितें मागीर त्या लोकांनी कितें करपाचें? फ्लायटांक कॉस्ट चड पडटा म्हणून आमी वगी रावंक शकना. कितें आनी दीस इज नॉट अ रिझन. सरकारान स्पश्ट जावपाक जाय हेचेर. आमी सरकाराक हो प्रश्न विचारला की दाबोलीम आयज काबार कित्याक जावपाक लागला तो. आनी आयज आमी मागता म्हणूंक शकना. आयज एक्चुअली ऑपोजिशनाचें कर्तव्य आसलेलें. हांव बाब तो युरिया आलेमाव आहा ताका हांव सांगपाक सोदतां तूं हेचेर तोंड उगड म्हणून आनी हेचेर खर निशेध जावपाक जाय. आमी कोणाक खंय बसोवंक जाय त्या मनशांक सारके बसयतले जर आमचे हे डिमांड्स फुलफील जायना जाल्यार. दाबोलीम एअरपोर्ट जर सेफ जायना जाल्यार आमी हे कोण राजकारणी आहा तांकां घरा बसोवपाक सुद्दां हेच्या फुडें फाटीं रावचे ना. देव बरें करूं. फॉर युअर या एक मिनिट मातसो राव, हांव आन्सर करता. तातूंत तुवें जशें म्हळें न्हय 10 लाख टुरिस्ट क्वार्टरली येता. म्हाका दिसता टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे हॅज टू आन्सर दीस. ताणें म्हणिल्लें कितें की आमची टुरिझम आसा पळय ती बूस्ट जाल्ली आसा तांच्या सरकाराच्या टेन्युअरान. तर कशे पद्दतीन बाबा म्हाका सांग, जे 10 लाख टुरिस्ट आयले ते सगळे रेल्वेन आनी बसींत आयले, ते एअरपोर्टा वयल्यान येवना. आनी जेन्ना एअरपोर्ट जे आमगेले एअरलायन जे ऑपरेटर आसा पळय ते जेन्ना म्हणटा आमकां परवडना ताका सांग बंद कर म्हणून सांग तुगेली फ्लायट, तूं ऑपरेट करूं नाका गोंया खातीर. कारण तुका सांगता, कारण तांचो आतां सगळें आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा, सगळे आपआपले रडटा. पण म्हाका सांगता, हांव सांगता हे सरकारान तांकां रडपाक लायल्या. कारण कित्याक सांग पळया, ते आतां रिबेट घेवंक सोदता सगळी एअरलायन्स. आतां टाटाक दिली, हाका दिली, ताका दिली, आतां होय घेवंक सोदता, स्पायस जेटूय घेवंक सोदता जायत. पण लक्षांत दवरा, 10 लाख जर क्वार्टरली जाल्यार इयरली कितले जाता ते टुरिस्ट पळय. आनी मागीर म्हाका सांग की टुरिस्ट येना म्हणून गोंयांत. थँक्यू. न्ही एक सिंपल गजाल आसा की जेन्ना तुमी म्हणलें की हांगासर बिझनेस परवडना म्हणून, जाल्यार बिझनेस जर पडना, एक एअरपोर्ट आसलेलो तो प्लॅनिंग करून 2 एअरपोर्ट कोणी केलो? प्लॅनिंग कोणी केलो? स्टॅटिस्टिक्स आसता न्हू. आनी आश्वासनां कित्याक लागून दिली? आश्वासनां तुमी दिली. आतां तिसरो एअरपोर्ट येता म्हणटा मरे. 2 एक परवडना म्हणजे तिसरो एअरपोर्ट रेडी जाता म्हणटा. थंय ढवळेकरान सांगला, खंय जाता तो म्हाका खबर ना. काय तिसरो एअरपोर्ट आनी खंयची तरी जंगलां आनी व्हडले व्हडले प्लॉट्स घेतलेले आहा जाल्यार आमकां सांगचें. कित्याक हो एअरपोर्ट जो आहा पळय तो एअरपोर्ट जाला बाकीचे सरावंडींग एरियेन ऑलरेडी प्लॉट्स घेतलेले आनी ताजे प्रमाणे जाले. लोकलांक काय फायदो जावंक ना थंयसर. लोकल पळय मुद्दम थंयसर टॅक्सीकार कशे झगडटा ते. आनी तुमी म्हणटा की तिसरो एअरपोर्ट येवपाचा. तिसरो एअरपोर्ट आयला तुवें बिझनेस वाडचो पडलो आनी जेन्ना टुरिस्ट चड आहा तेन्ना तुका रेट सुद्दां कमी न्ही. ताजे प्रमाणे तर म्हाका दिसता खंय तरी सरकार हो फेलियर जाल्लो आहा. सरकार फक्त पयसो खंयच्यान कसो करपाचो आपल्याक इकॉनॉमी वाडोवपाचे प्रश्न येयना तेजेर फोकस चड आसा. आनी जो इकॉनॉमी वाडपाचो उलयता पळय ही ऑलवेज गिव द स्टॅटिस्टिक्स एंड आय डोंट थिंक सो देर इज एनी प्लॅनिंग विच इज बीन डन. इफ एनी वन इज प्लॅनिंग एन एअरपोर्ट दे शूड थिंक अबाउट 20 years लेटर. 20 ते 30 वर्सांचे फुडलो प्लॅनिंग टुरिझमाचो आसपाक जाय, न्हू की फक्त एक टमाचो. ओके, थँक्यू.